तारा केरकराच्या पुतान श्याम कान्होजी बरोबर मेळून फेक सर्टिफिकेटी केल्यो म्हूण आवदा वेगसान आरोप केला। तारान ते चलयेची केस बरोबर हँडल करूंक ना म्हूण खंय चलयेची वाट लागली। श्याम कान्होजी म्हणटा पळय तो श्याम खरो श्याम ही इज नॉट एन एडवोकेट। तो फेक डॉक्युमेंट्स करता कोणा बरोबर? तारा केरकराच्या चल्या बरोबर। मेल्ल्या मनशाचेर आड उलोवचें न्ही म्हणटात, पण जर मेल्ल्या मनशाचें नांव आमी भितर हाडनात जाल्यार न्याय कसो जावपाचो? म्हाका जाय की पुलिसेन कशें हे भुरग्याक तारा केरकरा कडेन दिलें तें दिवपाक जाय नासतना कशें दिलें तें। मागीर बापूय प्रेजेंट आशिल्लो, बापाय कडेन भुरग्याक वचपा सारकी परिस्थिती कित्याक करूं ना? बेस्ट पर्सन बेस्ट प्लेस फॉर द चायल्ड इज हर होम एंड हर पेरेंट्स, तें कित्याक करूं ना? मागीर हांव म्हणटा दीस इज अगेन्स्ट द गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट। कोणा कडेन कांय म्हायती ना की वेदर शी रियली गेव द चायल्ड टू द ग्रँडमदर ऑर नॉट, and I am saying that she gave the child to the grandmother to such a place where that man had access to her. I am making an allegation. Tara Kerkara kidnapper kita म्हणचेली because she has no right to take anybody's child. आणि हेजे पयलीं तेजी स्टोरीज आसा आनी त्यो स्टोरीज सगळे लोक जाणा। ताचो इन्वॉल्वमेंट आनी ताचे चल्याचो इन्वॉल्वमेंट क्लियर जाता। मागीर ट्रॅफिकिंग हांवें सांगलां ट्रॅफिकिंग जाता तेन्ना इव्हेंट सुरवात जाता, थंयच्यान तो मागीर कोर्स ऑफ इव्हेंट्स आनी फायनली द चायल्ड इज ट्रॅफिकिंग जाला। सो किडनॅपिंग ट्रॅफिकिंग असल्यो आनी कितल्यो केसीस जाल्या म्हूण कोण जाणा? तारा केरकर आपलें नांव क्लियर करून घेना हे सरोगेसी केसींतल्यान तो पर्यंत ताका खंयच्याय पुलीस स्टेशनान इन्वॉल्व करचें न्ही बायलांच्या भुरग्यांचे केसीक, न म्हणल्यार ताचेर बंदी हाडची इन्वॉल्व जावपाक। तारान आपले रजाव दिलें। आवदा खंय जळटा ते चलयेक बापाय कडेन रावपाचें नाशिल्लें जाल्यार ताका अपना घरान घालून आनीक वाट लावपाची काय म्हूण एक्टिविस्ट ताराचो उलटो प्रस्न। विएगासान जो म्हाजेर आरोप केला तो अक्षरशः खोटो आसा। हांकां जाळ पडलेली आसा की आज गोंयभर लोक जी म्हजी पब्लिसिटी करता, लोक जे म्हाका प्रत्येक कामाक लागून तारा तारा म्हणून आपयता, हे हांकां मनान खंय तरी खटकता आनी हेकाच लागून ते म्हाजेर अशे आरोप करता, म्हाका बदनाम करपाचो हो आरोप करता। तेजे कडेन जर सगळे प्रूफ आसा जाल्यार तेणें कोर्टान वयचें। म्हाजेर अशें बसून खंय तरी म्हजेर आरोप करपाचो ताका अजिबात अधिकार ना। जे चेडवा बद्दल ते उलयता तेजे रियल फॅक्ट ताका खबर ना आनी म्हणूनच ते उलयता आनी हें म्हाका स्पश्टीकरण ताका दिवपाची गरज ना। हांवें जें कितें केल्लें आसा तें म्हाका खबर आसा। एलिगेशन म्हजेर करच्या परस आवदान आपल्या घराची उश्टी आयदनां आसा पळय न्हू ती बरे भशेन दिवची। म्हाका पुलिसांनी आफोवपाची गरज ना, लोक स्वता म्हाका आफयतात। लोक तांकां आफयना, लोक तेंचे कडेन केशी व्हरिना। मडगांव सुद्दां तेंचे कडेन केस लोक व्हरना। मडगांव सुद्दां वचून हांव बिंदास वास्कोसून वचून केस हांव बिंदास मडगांव वचून केस करता आनी हे तांकां जळटा, खंय तरी तांकां खटकता आनी म्हणूनच हे म्हजेर आरोप करपाक फुडें सरला। ह्या आरोपाक ताका जर खरे गट्स आहा जाल्यार ताणें कोर्टान वयचें। म्हजो चेडो जावं म्हजें बर्थ सर्टिफिकेट हें तें करपाक हांव न्ही। ते मायनर भुरगे 1.5 वर्सां पयलीं जेन्ना म्हजे कडेन येयले तेन्ना तेज्या बापायन स्वता म्हाका सांगलेलें की त्या भुरग्याक तूं मातशें कावन्सिलींग कर म्हणून। कावन्सिलींग जेन्ना केलें तेन्ना ते चेडवान आपल्याक म्हाका सरळ सांगलें की आपल्या बापाय वांगडा रावपाचें ना, आपल्या फॅमिली वांगडा जेन्ना रावपाचें ना मागीर ताका कोणा कडेन रावपाचें बाय तुका? ताका व्हरोन हांव आपल्या घरान घालूं आनीक तेजी वाट लावपाक? आवदा विएगस प्रोटेक्टीव वोमन कितें करता पळय न्हू म्हजे कडेन उबे पुरावे आसा। हांव जर म्हजें नाक तेंच्यांनी दाबलें, हांव जर तोंड उगडलें न्ही भयंकर मारक पडटलें। म्हजो चेडो इनवॉल्व आसा जाल्यार चेड्याक सोदूंक वयर वच म्हूण सांग। म्हजे चेडो जर इनवॉल्व आसा तितून म्हज्या चेड्याक सोदूंक वयर वच म्हूण सांग। म्हजे चेडो जर तितून इनवॉल्व आसा, म्हजो चेडो मामलेदार, म्हजो चेडो डॉक्टर, म्हजो चेडो डिलिव्हरी करता लोकांची, कसो तो बर्थ सर्टिफिकेट करता, कितें करता? प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस आनी म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते।